मिसाचे सुरवातेक आमी सगळ्यो बिरान गायन घेवया 810 पेज नंबर 5 810. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो पडा फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडलो जाल्यार जिवो चुरो खाशाय आमकां जिवीत करच्या आयज देव आमचो उलयतलो खाशाय आमकां जिवीत करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. मोगाळ बामणीनो आमचे मदें आज दोग याज्ञीक भाव आहात. म्हज्या उजव्याक फादर पायशांव जो पंजाबाक काम करता पिलारचो संस्थेचो पाद्री ताका आमी तो आपले आवय घेवन हांगा आयला ताका आमी मागीर मोगाचो येवकार दिता. आमचे हे फिरगोजेन तो मिसाची भेट आपल्या आवय पासत भेटयतलो आनी आमचे पासत मागतलो ताका आमचो येवकार. We have Father Irudaya Raj from Bhopal. He came last year. He has come also this year. So we, Father Irudaya Raj, we welcome you in our church. This is almost like a shrine. And we are expecting that this be raised into a shrine. So your presence, priests from Goa and outside Goa, is a very special presence here. We will pray for you and you also pray for our people. A warm welcome to you, Father Irudaya Raj. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. प्रितीच्यानो आज मंगळार आनी मंगळार देखून तुमी इतलीं जाणां आयल्यांत बायगोंत आंतोनीक मान दिवंक बायगोंत आंतोनी मुखार तुमच्यो गरजो मांडूंक आनीक बायगोंत आंतोनीची मदत तुमच्या खासगी जिवितांत आनी कुटुंबीक जिवितांत घेवंक. तर तयार जावया आमचें पातो गुळकून घेवन ह्या मिसांत बरे भशेन वांटो घेवंक आनी ह्या मिसाचो फळ आमच्या जिवितांत आमकां मेळूंक. तुमची पुस्तिका जी तुमच्या बांकांची दवरलेली आहा ती हातान घेयात आनी पान 3 हांव की आमी दुसरे भाशेन म्हणटा उतरां बदलल्यात सो ती तुमी हाचेर पळोवन म्हणची. म्हज्या मोगाळ बामणीनो ए पवीत गूट फाव ते परी समोर मुंक आमची पातकां ओळखून घेवया आनी सोगलीं बराबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. Somia kaklukor, somia
प्रार्थुया. ह्या मिसाचे इतेस हांव देवाक आर्गां दिवन भेटयता फिलीप फेर्नांदीस ताचे पासत मागुया आनी ताचेर देवान बायगो तातूंचे उद्देशी आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागुया. तेच भाशेन सदांच आमी वेगवेगळ्या गोरजांक पासत मागता. सगल्यांक जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत मागुया. सगल्यांक जांकां स्ट्रोक्स जाल्ले आहात तांचो उगडास करुया. सगल्यांक जी कातीची वेगवेगळी दुयेंसां जाल्यात तांचे पासत मागुया. कितले जाणांक कॅन्सर आनी ट्युमर्स जाल्यात आनी ब्लड कॅन्सर जाला आनी आमच्या वस्तुऱ्यांक जावं ब्रेस्ट कॅन्सर, कॅन्सर ऑफ द युटरस, सगळे तरेचे कॅन्सर्स आमी बायगो तातूंत मुखार घालुया. ताचे विनवणेन आमकां पिकोवणी मेळूंक. खूब जाणांक आल्सर्स, एसिडिटी, इंडिजेशन आहा तांचे पासत मागुया. जायते जाणांक आर्थरायटीस आनी रेवमटिजम जाला तांचो उगडास करुया. कितले जाणांक किडनी प्रॉब्लेम्स आहात आनी डायलिसीस करतात तांचो उगडास करुया. जायते जाणांक लिवर सिरोसीस आनी मातशे ताच्या फिगदाक सूज आयिल्ली आहा तांचे पासत मागुया. जायते जाणांक तकली फोडटा, मायग्रेन जाता तांचो उगडास करुया. कितलीं जाण आमची जाणटी आल्झायमर्स आनी पार्किन्सन जाल्लीं आहात तांचे पासत मागुया. जायते जाणांक डायबिटीज जाल्या, जाणट्यांकूच न्हय तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक लेगून तांचे पासत मागुया. कितले जाणांक ब्रोंकायटीस जाल्या, लांग प्रॉब्लेम्स आहात, न्युमोनिया जाल्ली आहा तांचो उगडास करुया. खूब जाणांक टायरॉयड आनी ENT प्रॉब्लेम्स आहात तांचेय पासत मागुया. जायते जाणांक एक्सिडेंट जाल्यात. आयज सकाळीं कोण हांगा आयिल्लो पोयस्तान एक्सिडेंट जालो ताका वाटेर, तसोच आयला बाबडो आनी रोगतांनी बोल्ला पूण तसोच गेला परत. तांचे पासत सगळे एक्सिडेंट जाल्यान आनी जखमी जाल्यान तांचे पासत मागुया. भुरग्याचें देणें सुद्दां त्या गोबायलां पासत मागुया. तांकां बेगीनूच तांच्या लग्नाच्या जिवितांत उजवाड घालूं म्हूण. जायते जाणांची वस्तू सांडल्यात आनी कितलीं जाण हांगा येतात वस्तू सांडल्यात म्हूण. आनी हांव तुमकां एक फामिलीची खबर हांवें 2-3 मंगळार जाले सांगत आसा. ताच्या घरांतले तेचे बायलेचे 2 जोग काजाराचे आनी तिच्या तियान दिल्ले नान जाले. रावतात तीं, कोणूय जाल्यार हाडून उडयतलो म्हणून. तांचेय पासत मागूंक लायता तुमकां. जायते जाण हांगासर येतात भाटां बेसांक लागून. कितलेशे प्रॉब्लेम भाटां बेसां, भाव भयणां मदें, आवय बापूय भुरग्यां मदें, मुंडकारां आनीक भाटकारां मदें. कोण कोणाक वाट दिना, कोण कोणाक सोतायता. असले बारीक बारीक म्हणून कोणाच्यो केस घातलेल्यो आहा, वर्सां जालीं, 30 वर्सां 40 वर्सां जालीं, त्यो केस अजून कबार जायनात. बायगो तातूंत असले जायत्यो केस सुटावे करून दिल्यात. जायते जाण पोत्तून गेल्यान तांचे केस भाटां बेसांच्यो, घरांच्यो सुटावे जाल्यो म्हूण. सो असल्यो केस आमी ताचे मुखार घालुया आनी त्यो सुटावे करूं म्हूण मागुया. जायतीं जाण निराशीपणान भितर सरल्यान, डिप्रेशन्स, बोरी मनशां डिप्रेशनान गेल्यान. जावं थोडीं भियेतात, थोडीं दुबावतात. सो तांचे पासत मागुया तांकां इलाज दिवन बरी करूं म्हूण. कितलीं जाण हांगा येतात तरणाटीं जिविताचो सांगाती वा सांगातीण सोदूंक. आनी आज तो भुरगो आयिल्लो, तो 2 वस्तू मागतालो तरणाटो. आपणाक बरी नोकरी आनी ताका जालो 1 म्हयनो मायज बरी नोकरी मेवल्या आनी आपणाक बरी एक अकोल आयज व्हंकलेक घेवन आयिल्लो. फादर हांगा येवन ह्यो 2 वस्तू म्हज्यो जाल्यो. ते पासत असल्या तरणाट्यां पासत मागूं हांव जायते तरणाटे पळयता हांगा. ते कामाक लागून येतात. बायगो तातूंत आमकां काम दिवं म्हणून. सो तसल्या तरणाट्या पासत मागुया. आनी दुसरे तरणाटी आनी तरणाटी
ती जिविताचो सांगाती ह्यो सांगातीन सोदतात तांचे पासत मागुया. जायते जाण मेडिकल टेस्ट फेल जातात, दुसरे फावटी वेता तेन्ना पास कर म्हूण मागुया. कितलीं जाण पासपोर्ट करतात तांचे पासपोर्टूय जायना, पूण हांगा येवन जायते जाणांचे पासपोर्ट कितल्या वर्सांनी जाल्यो मागून जाल्यो. तसलें पासत मागुया तांचे आडकोळे आहा जाल्यार बेगोन तातूंत ती काडची म्हूण. भुरग्यां पासत मागुया, अदी करून जायतीं भुरगीं आपल्या परिक्षेक तयार जातात तांचे पासत मागुया. आवय बापाय पासत मागुया, थोडीं भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात, आपल्या आवय बापायचेर आशिर्वाद घाल म्हूण भुरग्यांची मागणी देवान आयकुची म्हूण मागुया. जायतीं जाण भुरगीं हांगा येतात वा तांकां हाडटात आवय बापाय तांचे कडेन उलोवंक जायना, तांची जाप सुटना. थोडीं भुरगीं ऑटिस्टीक आनी थोडीं भुरगीं डावन सिंड्रोम जाल्लीं, पूण तांचे आवय बापूय घेवन येता ताका. ह्या असल्या भुरग्यां पासत मागुया देवान तांचे जिबेचे बांदपास उगडचे आनी भुरगीं उलोवंक लागचीं आनी तांचे कानाचे बांदपास उगडचे आनी तांकां आयकूंक येवंक. जायतीं जाण एमीस ऑनलायन पळयतात, आख्ख्या संवसाराक एमीस ऑनलायन आयकूंक येता आनी सगलीं हे वेळार मागतात आपल्यो गरजो. तांच्योय गरजो घालुया आनी आमच्योय जी हांगासर आहात आमच्योय गरजो बराबर घालुया. बायगो तांतुनीचे मजतीन देवान सगल्यांक आमकां कुरपेन भरची म्हूण. सूर पोदवेदार आनी सासनांचे देवा, तुवें तुजे पोरजेक बायगो तातूंत फावो केलोय. तो कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकांतांक तीर आसल्यांचो आसरो जालो. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बगूं शेंको. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. सॅम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना दावीद गेलो आनी ओबेद एदोमाच्या घराण्यांतली आर्कपेट खुशालकायेन दाविदाच्या शारांत हाडली. सर्वेस्पराची आर्कपेट कादार मारपी 6 पावलां चलतोच दाविदान एक पाडो आनी एक टणटणीत शेली मारून योद्न पेटवलो आनी आपले पेंगटाक सोनी पेंगटा रुमाल बांदून दाविदान सोगल्या आपल्या बोलान सर्वेस्परा मुखार नाचलो. हे पोरी दाविदान आनी आख्ख्या इस्रायलान तुरतुरेच्या आवाजान आनी व्हडा गोणगोणान सर्वेस्पराची आर्कपेट हाडली. उपरांत सर्वेस्पराची आर्कपेट वेली आनी दाविदान उबारलोल्या तोंबून एक खेरीत सुवातेर ती दवरली. मागीर दाविदान सर्वेस्पराक होम आनी शांतीचे योद्न भेटयले. होम आनी शांतीचे योद्न भेटोवन जातोच दोलबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान दाविदान पोरजेक आशिर्वाद दिलो. रोखडेच सोगले पोरजेक इस्रायलाचे सोगले उरपोंजीक दादल्यांक तशेंच बायलांक जण एकल्याक एक उंडो आनी तशेंच एक मासाचो कुरको आनी पासाची भाकरी वाटली. उपरांत सोगलीं आपआपल्या घरा गेलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाब
मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर सगळीं म्हणुया. मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवोत्यानो तुमचे माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवोट्यानो तुमची तारोनां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जाबाब. मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो सर्वेस्पर बोलिस्ट आनी दिरादी झुजांत काळजीदार सर्वेस्पर तो. जाबाब. मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवोट्यानो तुमचे माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवोट्यानो तुमची तारोनां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जाबाब. मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो दोलबरांचो सर्वेस्पर. मोहिमेवंत राजा तो. जाबाब. मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. शिव वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचता. कित्याक स्वर्गा राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोल्ली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवन धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाल केलो. म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयणाय कोण? आनी आपणा भोंवतणी बसुल्ल्याचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करतात तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. सोमियाचे शुभ वर्तमान. तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्यानो, मार्कूचें शुभ वर्तमान सोनवारा दिसाक कितें तो सांगता तें चालू दवरता. कालच्या दिसाक जेरुसल्याक तावन धर्मशास्त्री आयले आनी ताका विचारूंक लागले. ते मोदें घातलां मार्कुसान आनीक ताची घरचीं ताची खबर आयकतात आनी तो मनान उडला अशें म्हणटात. आनी त्या पासत
तांकां हुस्को सो तेन्ना म्हणसर हो मोदेकात एक वाको घातला धर्मशास्त्री जेरुसलेम थावन येतात ताका विचार करूंक आनी ताच्या उपरांत आज हें चालू दवरता ताची आवय आनी ताची बापूल भयणां भाव भयणां म्हणटा ती भाव भयणां न्हय जेजूक भाव भयण नासली बापूल भाव बापूल भयण मारयेच्या भयणीची भुरगीं ती येतात आयकून तो मोतीन उडला जीसस हॅज बिकम क्रेझी कित्याक लोक ताचेर आड उलयता आनी फारिजेव आड उलयतात धर्मशास्त्री आड उलयतात सो ताका दिसलें तो पिसो जाला सो ती येतात पूण आयली म्हणटूच घरांत लूट आहा भितर सरूंक जायना ताका एक रेखाद धाडटात तुजी आवय आनी तुजी घरचीं आयल्यान तुका मेळूंक आनी तो म्हणना यात यात भितर यात तशें म्हणना तो आपले भोंवतणी आहात तांकां बोट दाखोवन म्हणटा देवाची खुशी ओळखून घेतात आनी पाळटात तीच की म्हजी आवय म्हजी भावां आनी भयणां आनी म्हजी सोयरीं हे मार्कुस म्हणटा माथ्यू आनी लूक म्हणटले जी कोण देवाचें उतर आयकतात ती सुभागी पूण हांगा मार्कुस दुसरे भशेन घालता आयकल्यार पुरो ना देवाचें उतर आयकून देवाची खुशी पाळटात ती अदीक सुभागी ती म्हजी आवय ती म्हजी भाव भयणां कित्याक आमकां न्हू रोखडीच रोगताची सोयरीगत पयली सोदता आमी हां सोयरो म्हजो सोयरो पूण जाय तेन्नाच सोयरो न्हू जाल्यार भयरो तुका जाय तेन्नाच सोयरो जाय जायते फावटी हांव आमच्या भुरग्यांच्या सिमनारिस्तांच्या माकडेंच्या समयार हांव MC आसतलो आनी वेतालो इगोर्जांनी MC पण 20 माकडी दिता तेन्ना आनी उमकीच सुवात सोयऱ्यांक दवरली सोयरी म्हळ्यार रोगताची सोयरी आनी म्हाका दाखयल्ली सोयरी तांकां बसयली आनी कोण एक बायल अकस्मात आयली आनी तांचे मदें लूट कोत्ता एमणे पळय ही सोयरी हांवूय सोयरी खंयच्या वाटेन आदोवांच्या वाटेन पाद्री जाता तेन्ना सगळीं सोयरी म्हणटात म्हज्याय माकडेच्या दिसाक तशें जालें कोण आयलें आपूण सोयरी एमणे ना तूं म्हजी सोयरी न्हू मातसो फाटल्यान वच कित्याक पाद्री जाता तेन्ना सगळीं सोयरी जातात आनी सोयरी गोतीचे ओळखीन येतात हांगा लागून केन्नाय ऑफिसांत फोन करून आपण फादराचें काजन हांवें सांगलां म्हजीं काजन आहा कोण फोन करची ना म्हज्या काजना कडेन फोन आहा म्हाका आनी कोण काजन ना म्हजी भोव थोडीं काजनां आनी ते कडेन म्हजो फोन आहा कोणाक दिवपाची गरज ना सोयरी आमी ही इश्टागत लोक सोदता फावोर घेवपाक असली आनी रोगताची सोयरीगत पूण जेजू असले सोयरीगतीक वालोर दिना आनी हांगा लागून कोण सोयरी म्हूण येत हांव कोणाक फावोर करना कसोय करूंक तयार ना सोयरी अदीक पयस दुसऱ्या लोकांक पूण हांव फावोर करतलो पूण सोयरी रोगताच्या बांदपासान येतात तांकां मातशें राव ही पयली आहात कित्याक पादविकार कसो म्हजी सोयरी ही फिरगोजकारां म्हजी सोयरी हांगा येतात ती म्हजी सोयरी घरच्यांक ताचो वेळ आहा आनी घरचीं लोक आयलीं जाल्यार तांकां राव म्हणटा हांव म्हजे फिरगोजकारांक पयली स्वाद दिता हें कशें आनी कित्याक कित्याक आमचे बांदपास सोयरी गोतीच्या रोगताचें न्हय ताका आमी म्हणटा सॅंग्विनिटी म्हणजे कॉन्सॅंग्विनिटी रोगताचे बांदपास कॉन्सॅंग्विनिटी घरच्यां कडेन काजार जायना कॉन्सॅंग्विनिटी म्हणटा ताका दुसरें आहा अफिनिटी म्हणजे म्हजी घरांत उनी आयल्या ती रोगताची न्हय ती अफिनिटी सोयरी गोतीची ती आमची न्हय तशें वेगळोचार आहा कॉन्सॅंग्विनिटी एंड अफिनिटी कॉन्सॅंग्विनिटी म्हणजे रोगताची मासा रोगताची अफिनिटी म्हणटा ती सोयरी गोतीची सोयरी हे दोन आहात पूण जेजू सांगता आसतना आपली सोयरी आपली आवय आपली भाव भयणां कोण ताका जी ताच्या बापाचें उतर आयकतात
आनी ताची खुशी करता तीच, दुसरी न्हय. तो दाखोवंक सोदता ही म्हजी आवय जाल्यार ती रोगताच्या बांदपासान आवय जावंक ना. कित्याक रोगता उदेशी जल्मूंक ना, तो पवित्र आत्म्या उदेशी जल्मला. रोगोत मारयेचेंच, पूण तो सांगूंक सोदता ती खातर म्हजी आवय जावंक बापान विचून काडल्या. कित्याक तिणें बापाच्या उतराक पाळो दिलो देखून. आनी बायगूंत आगोस्तीन बरे भाशेन म्हणटा, Mary conceived Jesus first in her heart, and from her heart Jesus descended to her womb. Beautiful phrase, St. Augustine's. पयलो मारयेन जेजूक आपल्या काळजांत संबयलो उतरा उदेशी, आनी काळजांतलो जेजू कुसव्यान देंवलो. हें व्हडलें शास्त्र. हाच्यावन व्हडलें बागूंत आगोस्तीन आमकां सांगता हें शास्त्र. ती सुभागी कित्याक तिणें पयलें देवाचें उतर आयकुलें, नियाळलें, ताचे प्रमाणे आपलें जिवीत मांडलें. तें सांगूंक सोदता जेजू. ती सुभागी म्हजी आवय जाल्या म्हण न्हय, रोगताच्या बांदपासान न्हय, पूण म्हज्या बापाच्या उतराच्या बांदपासान. आनी मागीर तो कुर्सार मरतलो आनी कुर्सार मरून रोगोत वारोयतलो. त्या रोगताची सोयरीगत आमची, म्हजी आनी तुमची सोयरीगत जेजूच्या रोगताची जे कुर्सार तावन ताणें वारोयलां त्या रोगताची सोयरीगत आमची सगल्यांची. चौगड आसतलो. फिरगोजकारां म्हाका पयलीं येतात ही रोगताचो बांदपास फिरगोजकारां मदें आनी म्हजे मदें आसा. देखून हांव फिरगोजकारां पासत सदांच मागतां, सदांच, आयताराचोच न्हय पूण दिसाच्या दिसाक मागतां. कित्याक तुमी म्हजीं घरचीं, तुमी म्हजी आवय, तुमी म्हजे बापूय, तुमी म्हजे भाव आनी भयण्यो. हे सोयरीगतीचे बांदपास. आनी ह्या सोयरीगतीच्या बांदपासान आमी देवा कडेन मागता, तो दिताच आमकां. जेजूच्या रोगताचे कुर्सार वारोयलेल्या रोगताचे संबोंदे हे आमी सांबाळूंक जाय. आनी ते पासत तुमी तर हांगा येतात, दुसरो लोक तुमचे पासत मागता. कित्याक तुमी सोयरी म्हूण ना, तुमी सगलीं क्रिस्तांव म्हूण, जेजूच्या कुडीचे आमी गुदाड सांदे म्हूण. आनी जे मापान दुसरी तुमचे पासत मागतात त्या मापान देव मागणें आयकता. हें जिरूल, हें सोत. हांव केन्ना तुमचे कडेन मागूंक लायता. कोण कोण दुयेंत आहा, हेच्यानी GMC एकलो दादलो आहा, कितलेच दीस जाले तो आहा, तेजे डायग्नोसीस मेळोना आनी हांव मागत आहा. आनी इल्ली इल्ली तेजी डायग्नोसीस मेळटा. कित्याक तुमी मागतात देखून. तुमी ताची सोयरी न्हय पूण जेजू वाटेन सोयरी तुमी. हे बांदपास तरी आमी वापुट्टाव सगळें बरें जाता. 2 वर्सां फाटीं त्रेजेनाक एक बायल येताली, अंजुना ते वाटेनसून, आसागांव अंजुनासून येताली ती. आनी आमची एकली हांगासरली एकली अस्तोरी आसली, तिचे कडेन दिमी घालूंक जायनासलें. हे दोनी दिम्यांक कितें तरी जाल्लें. आनी अंजुना आसागांवसून येताली, ती पळयताली तिका, सदां तेच सुवातेर बसोती. आनी तिणें मागूंक सुरू केलें, सायबा सांतांतून म्हजे कडेन दिमी घालूंक जाता पूण ही कडेन न्हू दिमी घालूंक जायना. ती बाळ होफडेता, ती बसता. सांतांतून तिच्यो दिम्यो बऱ्यो कर. त्रेजेन जाता म्हणसर तिच्यो दिम्यो बऱ्यो जाल्यो आनी ती दिमी घालूंक लागली. हें तें रोगताचें बांदपास, जेजूच्या कुटुंबाचें बांदपास. आनी ज्या मापान तुमी दुसऱ्या पासत हांगा आयिल्ल्या पासत मागतात त्या मापान देव तांकां आदार दिता आनी तुमकांय आदार दिता. हें जाणा जावत. आमी एकमूळपणान मागचें न्हय, म्हजेंच, हांव म्हजेंच मागूंक आयलां, असलें मोन नाका आमकां. हे भाव भयणीचें मोन, जेजूचे गुदार्थ कुडीचें मोन, आमी जेजूचे गुदार्थ कुडीचे सांदे ताच्या रोगतान आमकां बांदून हाडल्यात, ताच्या रोगतान आमकां एक कूड केल्या. त्या नत्यान तरी तुमी मागशात, हांव तुमकां जरूर सांगतलो, तिवोस तुमकां मेवतली आनी तुमी मागतात ताकाय मेवतली आनी तुमचेरूय देव आशिर्वाद कर. हांव म्हजे पासत कांयच मागना, केन्नाच. पूण ज्या मापान हांव तुमचे पासत मागता देव हांवें मागूंक ना ते वस्तू म्हाका दिता. रोगताचे बांदपास, जेजूच्या रोगताचे बांदपास, सोयरी गोतेचे न्हय. तुमी सोयऱ्यांक घेवन येतात, सोयरी मागतात, म्हजे मांयक काडल्या, म्हज्या भावाक काडल्या, म्हजी भयणीक काडल्या, म्हजे भाचेक काडल्या, कित्याक आमी ताका घेवन येयलें मागूंक. हय बरें आहा, मागात.
पूण बराबर दुसऱ्या पासून मागूंक जाय. हिंगा कितलो लोक येता, हजारांनी लोक येता हांगा. आनी हांव सदांच सांगता, तुमचें इसरून दुसऱ्या पासून माग आनी पळय तुमकां देव दितलो, बायगून तातून दितो. तो पळयता तुमकां, तो जाणा तुमचें मन आनी तुमच्या मना प्रमाणे तो दिता तुमकां दान. हे बांदपास आमी सांबाळचे. जेजूच्या कुर्सार वारुलेल्या रोगताचे बांदपास ते, आनी त्या बांदपासान तुमी मागशात ते तो तुमकां जरूर दितलो. ओ जेजू आपले कुडी रोगतान हांगा येतलो, तुवें तावन आमच्या काळजा मनान भितर सरतलो आनी आमच्या काळजा मनान भितर सरून आमकां आमी कितें मागता तें दितलो. कित्याक आमी ताची कूड जातल्यो, ताची कूड आमच्यांत आयली, आमी ताची कूड आनी रगत जातल्यो आनी ह्या नत्यान तो आमकां दितलो. तर ह्याच नत्यान आमची मागणी आमी देवा मुखार बायगोंत आंतोनीचे मजतीन उबारुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची तेसावां हे वेळार देवा मर्यांत बायगोंत आंतोनीचे मजतीन उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान पोरजेच्या काळजांनी उजवाडाची किरणां फांकूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो धाडो, मुक्तीपणान आळता उलो. आमी सगळ्यांनी देवाचो पदवेदार ताळो आयकून आमच्यो वांगड्यो वाटो सोडून देव शिकयता त्यो वाटो धरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो धाडो, मुक्तीपणान मारता उलो. फिलीप फेर्नांडीस आनी ह्या मिसाचे इंतेसांव भेटयला, तर बागेवन तांतोनीचे विनवणेन बापान आपली सुबा आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण त्याच बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो धाडो, मुक्तीपणान मारता उलो. बापा मोगडा, तुज्या भोगता बायगोत आंतोनीचे विनोदीन आमची तेसावां तुज्या मुखार आमी दवरल्यात ती आमच्या काळजा मनात आसात ती आमी घेवन आयल्यात ती आमी मागूंक नको ती लेगून तूं स्विकार कर आनी ती मानून घेवंक तुज्या पुताच्या उतरान आमी चलूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज नंबर 41. C30. Amchi kaza tu kaza
सोर्वेस्परा बायगोंत आंतोनींच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्वीकार कर आनी पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवन केलोय तशें आमकां तुजी काकलू दाखय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. पवित्र म्हणटात तेन्ना ही महास्तुती जाल्या उपरांत 5:14 काडचें कित्याक पवित्राचीं उतरां बदलल्यात. 5:14 पवित्र ते गायन मंडळी म्हणटा आसतना तांचे बराबर म्हणचें. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोरपूत वेदर आनी सासनांच्या देवा सोरकळे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तांचे उतरां वरती गोवायके उदेशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बळान सुफळ करताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वासी मोगाची कोरी कुणां दिताय. अशें तुजे सोडमणीचो गूट सोपूर जावच्याक तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बा मेळटा आनी तांचे दोयाळ विणवणेन तांबो नासतना तूं आमकां आदार दिताय. देखून आतां सोरदूतांनी सांतां भोगतां सांगातीन आमी तुका वाकाणटाव आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायतां. Povit, पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं देव. स्वर्गांनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना होसाना उंचोर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभोगी. होसाना होसाना उंचोर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर देखून तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिलो मोडून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. तुमची पुस्तिका उगडात आनी 14 पान आनी गायन मंडळी जो जबाब दितात तोच तुमी म्हणात. भावार्थाचो गूढ देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ 14व्या आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमांव प्युरिफिकासांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who are died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोयमान तुका सासनांच्या सासनांक. पान ते 15 तुजें राज येवं म्हणपाचें. तुजें राज आमकां येवंक म्हणटा तें सोडलां, आमकां सोडलां. तुजें राज येवं हे भाशेन तुमी म्हणपाचें. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. ortokle आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूतको. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूतको.
देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पान 17 सकयल्यो ओळ्यो तुमी म्हणच्यो ते मातशे बदलल्यात ते वाचून तुमी म्हणच्यो. ओ पळया देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. मेंढऱ्याच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सुभागी. पूण एक कुतोर मातुलोय आनी म्हज्या ओतम्यान भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Our ushers, the confraria members, please supervise, especially behind when people receive communion. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन घेवया. D12 पेज नंबर 53. D12. कुशाल मोलान काळजा भोवती कोरया बसून दोळ्याचे मोल. कुशाल मोलान काळजा भोवती कोरया बसून कोरयाचे मोल. ए तू जेजू आमचे मोदे जा आज आमकां उतोरची वेळ. जा बलिदानीन वासनेचे आत्म्याक जेवण घोटायेचे. एकूण तुझे आमचे अर्पण बापाक बाबूय आमची बसून. कुशाल मोनान काळजा भोवती कोरया बसून कोरयाचे मोल. 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 ए तू बाबा ए तू भयणी जेजू वांगडा कोर भेटोवणी. बापाक
कुशाल मोनान काळजा भोगती कोरया बोजून कोरया जेवण कुशाल मोनान काळजा भोगती कोरया बोजून कोरया जेवण तू बाबा तू भयणी जेजू वांगडा बसया आमी ताणेन बसया ताच्या उतरा बुकेन ताणेन कुडी रोखम्या याक बसया देवा जेवणा काळजान वेंगून देवा पेल्या कुशाल मोनान काळजा भोगती कोरया बोजून कोरया जेवण कुशाल मोनान काळजा भोगती कोरया बोजून कोरया जेवण सगळीं उबी रावया प्रार्थुया सोर पोदवेदार देवा बायग्योंत आंतोनींच्या दोबाज्यांत वांटो घेतल्याक आमा समेस्तांताय सर्गींच्या जेवणाचे दैवीक बोड तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचें देणें संपूर्णायेन सांबाळूं आनी तुवें दाखयले सोडवणेचे वाटेन आमी चलूंक पावू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं उपकार करून बसात बागयोंत आंतोनीच्यो इमाजी सेरपेंत हातान धरून कोणाक जाय जाल्यार आमच्या सोविनीर रुमांत आसात त्यो तुमी घेवच्यो तेच भाशेन आमच्या सोविनीर रुमांत स्टोरीज इन सिल्वर हांव तो सांगत आसा हो कॉफी टेबल बूक दवरलेलो आहा तुमकां सांगता हांवें ताचेर बायगोन फ्रांसीस शावेराच्या काशवांचेर जी 32 रुपयाची पॅनलां आहात तांचे फोटो ते कोणाक आमकां लागून पाद्रींक लागून ते पळोवंक मेळना पूण ती फोटो काडून दवरल्यात आमकां गमोंक आनी तांचे एक एक मिलाग्र आहा 32 मिलाग्री आहात ते एक एक मिलाग्रीचेर एक्सप्लेनेशन दिलां इंग्लीश भाशेन सो तो तुमी घेवचो आनी कोणाकूय गिफ्ट दिवंक जाय तो तुमी दिवचो जायते लोक भायली येतात ती मागीर UK वो दुबय तो घेवन वेतात आपल्या फ्रेंडांक दिवंक सो ते एवेलेबल आहात तुमकां जाय जाल्यार ते तुमी घेवचे सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग कोत्ता तिका तुमी मेळचें मिस जाल्या उपरांत तिका तिचो नंबर नोटीस बोर्डाचेर घातलेलो आहा तुमी तिका ताचेर वाचून तिका कॉल करचे कुमसार जावंक 2 यादनिकात फादर जोकी आहा ते आदी कावन्सिलींग चलतालें त्या रुमांत आहा कुमसाराक बसतलो आनी फादर हायसिंत हांगा बसलेलो आसतलो कॉरिडरांत ह्या दोनूय पाद्रीची तुमी कुमसार जावचे म्हूण मागता फुडल्या आतां न्हू फुडल्या म्हयन्यान फेब्रुवाराचे 17 बायगोन आंतोनीची जिबेची परब आमी कोत्तले मंगळार तो 2 वर्सां जाली आमी ती कोत्ता हें तिसरें पुरो आमी भोव दबाजीक पद्दतीन केल्लें आनी सगल्यांची हांवें ही रॅली आहा ती हांव कोणाक उमेवांक दिना पूण हांगा लोक पळय पिलग्रिमेज करून येतालो हांगा ही इगोर्ज आमची उत्सवीक इगोर्ज केली तेन्ना तांकां दितालो हांव आनी ह्या बायगोंत आंतोनीचे जिबेचे समयार ही रॅलीक हांव पर्सनली सगल्यांच्या कॉपलार लायतलो उम्यांक तितली न्हय पूण तुमच्या कॉपलार दवरतलो ते सगल्या 4 मिसांक 6:30 मिसाक 9:30 मिसाक 8 मिसाक 9:30 मिसाक आनी सांजे 4:30 मिसाक आनी पळयता 2 पाद्रीक केरीत भाशेन प्रवचन करूंक जावं 8 मीस आनी 4:30 मीस हांव आपोवंक सोदतां कित्याक ही हो दबाजो बायगोंत आंतोनीची परब ह्या वर्साक 14 जुनांचे जातली जाल्यार
ही 17वेर ह्या वर्साक 17वेर मुंगडार पडला. मुंगडाराक वता ती आमी ते दोनूय परबो व्हडल्यो आमकां. ते पासत पयलीं सांगून दवरता तुमकां 17वेर फेब्रेराची बायगोंत आंतोनीची जिबेची परब. आनी आमी तुमकां सगल्यांक ओ रेलिकेचो उमावनूय पूण तुमच्या कपलार आमी ती दवरतले. पयलेंच तुमकां सांगता आदींच 15 दीस मायज आहात तुमी ओडोक घेवंक आनी त्या दिसाक तुमी येवंक. गेल्या मंगळारा तुमकां दिनवासता आनी जें कितें तुमी मागतात तें बायगोंत आंतोनीन तुमकां फावो करचें म्हूण हांवूय मागता तुमचे पासत सदांच उदीक करून मंगळाराचे तुमचे पासत मागता. सो जें कितें तुमी मागूंक हांगा आयल्यान तें बायगोंत आंतोनीन तें देवान बायगोंत आंतोनीचे विणवणेन तुमकां फावो करचें म्हूण मागता. हे दोगूय आमचे याज्ञीक भाव फादर पाश्यांव आनी फादर इरुदयराज तांकां दोगांयकूय हांव दिन वाचता. हांगासर येवन हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतलो आनी तुमचे पासत मागले आनी तुमकां दिन वाचता तुमी तांचे पासत मागले. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पळी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. बायगोंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. ह्या वेळार तुका जाय ते बायगोंत आंतोनी मुखार घाल. ओर चोऱ्यांच्या बायगोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणो न्हय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय.
तर तुजे पोदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनबळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25.